आम्ही म्हणताले की अहिल्याबाई होळकर ती महाराष्ट्रात आली, मध्य प्रदेशात गेली, ती राणी असली. अरे ना, अशोय आमच्यामध्ये नारी शक्ती असा, अशोय आमच्यामध्ये आमची गोंयांतले आमचे रत्न असतात की त्यांच्यानी ह्याच गोंयांत आपलें नांव घडयलां. म्हणून हें चड कठीण न्ही. म्हाका दिसता आमी जर ध्येय निश्चित केलें जाल्यार तें ध्येय मेळोवपा खातीर आमचो आशिल्लो यत्न हो म्हत्वाचो आसा, प्रयत्न हो म्हत्वाचो आसा. ना आपल्याच्यान तें जमचेंच ना हें जर म्हटलें जाल्यार आमी फाटीं उरपाक शकता. बट त्याच कश्टाचेर जर आमी मात केलें जाल्यारूच आमी फुडें वचपाक शकतले. आनी म्हणून तर म्हाका दिसता की अशा पद्दतीच्या म्हणजे अहिल्याबाईंचे जे कंप्लिटली राज्याचो प्रशासन जे संरक्षण सांगून तुका एक्सप्लेन केलें, तेजें एक एक गजाल जर बारकायेन पळयली जर आसत जाल्यार तिजें तंतोतंत पालन आमी म्हणटा की आजचे राज्य खरें म्हणजे इतकी वर्सां तें करपाक जाय आशिल्लें, बट इतके वर्सां जावंक ना. बट आतां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक लागला. हांवें कित्याक सांगतलो, आमी खूब जाण अमृत सरोवर आयकलां आसतलें ह्या दिसांनी. आमी अमृत सरोवर गोंयांत जवळपास 150 पेक्षा चड अमृत सरोवराचें संवर्धन केलें. म्हणजे आमी आतां म्हणपाक लागला की जल संवर्धन करप ही काळाची गरज आसा. मदलो काळ असो आयलो की आमी सगळ्या जाणांनी बांय झरे न्हंय सगळें आटोवन दवरले. पण आमी परत जल संवर्धना कडेन वचूंक लागल्या. जी गजाल 300 वर्सां पयलीं आमकां अहिल्यादेवी होळकर हांच्यांनी स्वता आपल्या राज्यांत कशा पद्दतीचे तलाव आसूं शकता आनी कशा पद्दतीचे तलाव करपाची गरज आसा, म्हणजे वॉटर कन्जर्वेशनची गरज ती तेन्ना तेंच्यांनी वळखली. तें वॉटर कन्जर्वेशन आमी आतां शिकपाक लागल्या, आतां करपाक लागल्या. मोदीजीच्या कार्यकाळात आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात तें दिसपाक लागलें. खूब फुडें गेला. आमी 300 वर्सांनी एडवान्स आसा. आमी जेका म्हणटा की 21व्या शतकात आमी आसा. हें युग आसा, म्हणजे जे इलेक्ट्रॉनीक युग, डिजिटल युग. आमी इतके फुडें पावल्ले आसा. बट इतके फुडें पावल्ले आसतना आमच्या मदीं एडवान्समेंट जाली काय कितें, आमी ती अचिवमेंट केल्यो काय कितें, आमी ती संस्कृतीचें जतन करपा खातीर वावुरता काय कितें. हय, तिणी राज्या खातीर काम केलें. आमी आमच्या खातीर तरी काम करता काय कितें, आमी स्वता खातीर तरी काम करता काय कितें. हांव म्हणटलो राज्य मागे, स्वताच पयलीं, स्वताची फॅमिली दुसरी, आपलो आई बाबा आनी ताज्या उपरांत बाकीचो गांव वाडो बाकीचें सगळें. बट खरेंच हे विचार करीसारकी गोश्ट आसा. जेणे 300 वर्सां पयलीं एकंदर म्हणजे पुराय राज्य आनी महिला शक्ती नारी शक्ती हेजेर आमी आत्तां उलोवपाक लागल्या हे 21व्या शतकात. पण तुमी बऱ्योचश्यो जर गजाली काडून पळयल्यो आसत जाल्यार जिची खरी मुहूर्तमेढ ही अहिल्यादेवी होळकर हांच्या काळात जाल्ली. म्हणून म्हजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की अहिल्यादेवी होळकर हांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन आमी शिक्षण आसतलें, संस्कृती आसतली, संस्कार आसतले, अशे वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो तेंच्या चरित्रांतल्यान घेवपाक शकता. तांकां पुण्यश्लोक म्हटले तशें 4-3 ग्रंथाच्या उपरांत तांकां पुण्यश्लोक म्हणजे तेंचें पुराय चरित्र हें ग्रंथरुपी आसा. पुराय चरित्र हें आजच्या तरणाटे विशेश करून म्हणजे हांव म्हणटलो की आयच्या यंग गर्ल जी तरणाट्यो भुरगीं चलयो आसात हांच्या मुखार तेंच्यांनी एकदां वाची सारकें आसा, तेंच्यांनी एकदां समजून घेय सारकें आसा. आनी तें जर समजून घेतलें जाल्यार आमी आमच्या परिस्थितीचेर कितलीशीच मात करपाक शकतली. मुळात अहिल्यादेवी होळकर ही जरी मागीर राणी जाली जाल्यार आमी जेका म्हणटा की एखाद्या बारीक समाजांतल्यान जल्माक येवन सुद्दां तिजेर आसलेले संस्कार, तिजेर आसलेलें शिक्षण हें तिका राणी करपाक शकली. आनी म्हणून आपल्या संस्कार आनी शिक्षण हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी तें जेन्ना आपल्याक घेवपाक मेळटा, म्हाका दिसता तें जर आमी घेतलें जाल्यार तेजो खूब बरो उपयोग आमी सातत्यात करपाक शकतले. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी स्कील डेव्हलपमेंट नांवाचें नवीन मंत्रालय सुरवात केलें आनी स्किलींग नांवाचो किंवा विश्वकर्मा नांवाची नवीन योजना हाडली, जेणे करून ट्रेडिशनल जे आमचें आसलें ताका परत एकदां रिवायज जावचें. म्हणजे सांगता आसतना 18 पंगड जाती, ह्या 18 पंगड जातीच्या भितर आसलेलो टॅलंट हो परत एकदां रिवायज करपा खातीर विश्वकर्मा योजना हाडली. आनी म्हणून वेगवेगळ्यो आमच्या गोंयांत जर सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार हांव म्हणटलो की कुणबी साडी, कुणबी शॉल विवींग करपा खातीर गांवांतल्यान सुरवात जाल्या ह्या 5 वर्सांच्या भितर. हांव व्हडलें म्हणना, ताजी क्रेडीट सुद्दां महिलांकूच वता, कारण तेंच्यांनी ती कला परत एकदां
जोपासपाक गेले ह्या आमी विचारपाक शकना. म्हणूनच ह्या देशांतली नारीचो सन्मान हो खूब व्हड सन्मान आसा. ह्या देशाच्या इतिहासात आमी जशें म्हणटा की महिलांचें योगदान हे खूब व्हडलें योगदान आसा. म्हणजे आमी सातत्यान हेजो उल्लेख करता आसतना वेगवेगळे फावटी म्हणजे मॅडम सुलक्षणा सावंत हांच्यांनी तर आमी देवी सातेरीचो उल्लेख करता आसतना देवी शांतादुर्गेचो उल्लेख करता आसतना वेगवेगळे फावटी हेचें म्हत्व पटोवन दिलां. म्हणून म्हज्या समोर आशिल्ल्या म्हज्या नारी शक्तीक फक्त म्हजें इतकेंच म्हणणें आसा, म्हणजे इतकेंच सांगणें आसा की तुमच्या मदली ताकद ही तुमी वळखप हें गरजेचें आसा. जो पर्यंत आमच्यांतली ताकद आमी वळखुचे ना तो पर्यंत ती आमी ताकद दाखोवपाक शकना. म्हणून म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, भायर लोकांक पुराय 100 दहशतवाद्यांचो तळ नश्ट केलो आनी हें सगळें कोणी केलें आसत जाल्यार आमच्या देशांतली नारी शक्ती जी आसली योमिका सिंग आनी कुरेशी ह्या 2 महिला भगिनींनी केलें. हें आशिल्ली खरी नारी शक्ती जी आशिल्ली. कांय बी बरेचशे फावटी म्हणटाले की देवराय इतकी वर्सां म्हणजे आमचेंच गोंय मुक्त जावन गेली 7 वर्सां जाली, देवराईच्या बद्दल केन्ना उल्लेखूय जावनाशिल्लो. बायोडायवर्सिटीच्या डिपार्टमेंटान म्हज्या देवराई आमच्या सुर्ला गांवांत आसा विशेश करून, जेचो केन्ना कोणाक उल्लेख न्ही, जे कोणाक कळ्ळेंच ना. त्यो देवराई आज सुर्ला गांवांत आसा. म्हणजे गोंयांतली पयली देवराई आयडेंटिफायड जर केली आसत जाल्यार ते आमच्या सुर्ला गांवांत आसा. ती प्रिजर्व करपाचें काम म्हणजे अहिल्यादेवी होळकरान तेन्ना केल्लें की हय ह्यो देवराई जर जगल्यो जाल्यार आमचें रान जगतलें आनी मागीर तेच्या उपरांत ह्या एनवायरमेंटाचेर समतोल उरतलो. नाजाल्यार इट इज पॉसिबलूच नाशिल्लें. हें काम अहिल्यादेवी होळकर हांच्यांनी तेन्ना केल्लें. म्हज्या मदलो आसा. आनी 18 ते 25 वर्सांचो हो काळ हो शिकपाचो काळ आसा, हो समजून घेवपाचो काळ आसा. ह्या काळांत आमी कितें तरी कर्तृत्ववान करून दाखोवपाची ही वेळ आसा. आमी जें म्हणटा की जिद्द ही जर ह्याच काळात म्हणजे ह्याच पिरायेक आमच्या मदीं आसपाक जाय आनी ती जिद्द जर आमी दवरली आसत जाल्यार आमी खूब कितें शिकपाक शकता. आनी म्हाका दिसता देवी अहिल्याबाई होळकर हांच्या कडल्यान खूब कितें तरी शिकपाचें आशिल्लें. आमी जर शिकली जाल्यार तें आमकां जमतलें, ना जाल्यार जमचें ना. म्हणून तर हांची तितलीच काळजी जी आसा पळय तांच्यांनी घेतली. वेगवेगळे जागे जे आसा की देवराय म्हणून तांच्यानी देवराय म्हणल्यार कितें केलें आमी आमच्या भाशेन देवराय म्हणटा. तांकां लक्षांत दवरपाक जाय थोडी अशी एरिया अश्यो केल्यो ज्या जाग्यार कोणीच मनशांनी थंयसर आनी वचपाचें ना. सेक्युलेटेड दवरले ते फक्त जे आसा पळय न्ही ते थंयसर पुजा करपाची वार्षिक आनी ती एरिया जी आसा त्या एरियेन आनी कोणीच वचूंक ना. हें कित्या खातीर केलें म्हणजे तेन्नाच्यो त्यो सेंच्युरीज आशिल्ल्यो म्हणजे कन्फायन्ड एरिया. ह्या एरियेन आनी कोणी वचूंक जाय जेणे करून पशु पक्षी आसतले तेंचें योग्य तरेन संगोपन जातलें. आनी त्याच बरोबर तुमकां एक बरी गजाल सांगता. आमकां खबर आसा आतां थोड्या दिसांनी श्रावण येतलो आनी श्रावणान आमी नुस्तें खायना, बरोबर काय ना. नुस्तें खायना कित्याक जाता पळय ह्या श्रावणान जें आसा प्रजनन जाता, बरोबर. आनी नुस्तीं जर जावपाक जाय जाल्यार तेच्या खातीर कातयां तयार जी जाता पळय न्ही ती ह्याच टायमार जाता नुस्त्याच्या आंगार. हें एक लक्षांत दवरपाक जाय की अहिल्याबाई होळकर जे आसा पळय सदांच सगळ्यांचो विचार करत आसतना तिणी कितें केलें श्रावणाच्या टायमार उदकाचो पारो खूब वाडटा आनी नुस्तें खातीर न्ही बरें कितें खावपाक जाय जाल्यार तांकां तितलें मेळना. ताचे खातीर तिणी कितें केलें खबर आसा ती शिवभक्त आसलेली आनी ती कितें करताली जाणा पिठाचे सगळ्या जनतेक तिणी सांगलें पिठाची लिंग करा म्हणटाली ती. दर सोमारा पिठाचे लिंग करा आनी ते पिठाचे लिंग तेचें पूजन जाल्या उपरांत लिंग खंय तुमी परतून पावयतली तर न्हंयेक पावयतली. सो तेच्या खातीर कितें जालें सांगा पळोवया हें जें पीठ जें आसा पळय न्ही तें खाद्य म्हणून सगळ्या नुस्त्याक म्हणजे त्या काळांत जेन्ना भर पावस पडटालो तेन्ना सुद्दां नुस्त्याक कितें कशें खावंक मेळूं शकता हाचो सुद्दां विचार अहिल्याबाई होळकर जो आसा पळय तांच्यांनी केलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.